तारखेर मडगांवां मोदीच्या सभेक 50,000 लोक म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत। चिंबला बीजेपी भवनाची नड्डा घालतलो बुन्याद। आशीष सुदाचे बीजेपी आमदार मंत्र्याक मार्गदर्शन। सीमेचेर बंदी घालपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक मुख्यमंत्र्याचो येवकार। गोंयांतूय तांच्यो समाजघातकी कारवायो चलता आसत जाल्यार खंय बंदीक लागून आता कारवाय शक्य। बंदी आशिल्ले कट्टरवादी PFIच्या 15 हिंसक ॲक्टिव्हिस्टांक केरळ कोर्टान फर्मायली मरणाची ख्यास्त। बीजेपीच्या फुडाऱ्याची ताच्या घरा फामिली मुखार केल्ली हत्या। माशेलांत फास्ट फूडवाल्या विराजाक बडोवपाच्या प्रकरणात आता मेरेन 6 जाणांक धरले एकल्याक नोटीस। आनीकूय काय हल्लेखोर पुलिसांच्या रडाराचेर। स ते 9 फेब्रेर गोंयांत इंडिया एनर्जी वीक बेतलांत प्रधानमंत्री करतलो उक्तावण। 17 देशांचे उर्जा मंत्री, 35,000 प्रतिनिधी, 900 प्रदर्शक जातले वांटेकार। आनी आमी न्हिदुना जागे आसा। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस आमदार काल्लूस उलयलो। दोनूय सिटांक उमेदवारी अर्ज मागयल्यात। खलप म्हणटा सर्वमान्य सोदचो।